हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी एकदम बरी आसा. बरी आसा आणि बरी जातात. तर खूप दीस जाले व्हिडिओ जो आसा तो प्रॉपर शूट करूच नाशिल्लो. म्हणल्यार जे कितें घरा कडेन गेले तेन्ना शूट केले पळय न्हू. सो तेच व्हिडिओ जे आसा पळय ते तुमी पळयल्या. हेज्या पयलीं जे व्हिडिओज आसा पळय एक 4 व्हिडिओ तेच पळयल्ले तुमी. आणि त्याच्या नंतर न्ही हा बरें ना जालें आणि व्हिडिओ जे आसा पळय ते शूट करप जालेंच ना. आय थिंक कंटिन्यू न्ही एक 3 दीस जाले व्हिडिओ जे आसा पळय तो शूट केलत ना. 4 दिसांनी न्ही आयज जो आसा पळय तो मोबायल उखल्ला व्हिडिओ शूट करपा खातीर. आणि थोडे जे माझे सबस्क्रायबर आसा पळय तेणी म्हाका एक दीस जेन्ना व्हिडिओ गॅप पडलेलो पळय तेन्ना कमेंट बी केल्ले की कितें जालें, कित्याक लागून व्हिडिओ येवना, आमी तुजे व्हिडिओचे वाट पळयतली बी अशें म्हणून. सो तेन्ना मागीर थंय हांवें तांकां कमेंटाक रिप्लाय केल्लो की हांव बरें ना, म्हाका फिवर आयला. सो ताका लागून व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू तो तुमकां म्हणजे एक दीस ब्रेक घेवन पळोवपाक मेळ्ळो अशें म्हणून. सो तेणी म्हाजी तेन्ना खबर बी घेतलेले. सो ते जे म्हाजे सबस्क्रायबर आसा जेणी विचारलेले पळय न्हू तांकां खबर आसा की म्हाका हांव बरें नाशिल्लें म्हणून. आनी जे कोण खबर ना पळय तांकां सांगता की इतले दीस जाले हांव बरें नाशिल्लें. म्हटल्यार जो व्हायरल फ्लू जो आसा पळय न्हू तो आशिल्लो. एक्चुली जालें कितें, त्या दिसा आमी संडेक डॅमार गेल्ली. साळावली डॅमाचो व्हिडिओ तुमच्या खातीर शूट केलो पळय. त्या दिसा डॅमार गेली, थंय बी भिजली. आनी मागीर त्या दिसा घरा कडेन सांजची येवन मागीर आमी वॉटरफॉलार गेल्ली पळय, थंय बी भिजली. थंय आनी भरपूर पावस लागलो. सो वयल्यान सकयल भिजप जालें माथ्या वयल्यान सारकें. आनी मागीर परत गाडयेन बसून घरा येयली, गाडयेन AC लायली. सो ताका लागून ते थंडी भरली सारकी. आनी त्या दिसा घरा कडेन बी ओके आशिल्लो, नॉर्मल अशें. मागीर जेन्ना आमी हांगा येयली पळय घरा कडेन मंडे, त्या दिसा हांवें व्हिडिओ एंड करता तेन्ना तुमकां म्हटलेलें पळय की म्हाजो ताळो बी दुखता सारको, थंडी जाता दिसता अशें म्हणून. त्या रातीच मागीर फिवर आयलो. आनी मंगळाराक, बुधवाराक आनी ब्रेस्ताराक 3 दीस न्हिदोन काडले. एक्चुली बुधवारा उपास आशिल्लो एकादशीचो. सो कशेंच जायनाशिल्लें. जस्ट न्ही बुधवारा एक दीस मातशें उठला ते बी उपासाची उसळ जी आसा पळय ती शिजोवपाक. बाकी तेज्या भायर जे 2 दीस आसा पळय न्ही सोमार आनी मंगळार आनी ब्रेस्तार ते दोनूय दीस न्हिदून काडल्या. ब्रेस्तार म्हणल्यार काल. आनी काल मागीर डॉक्टरा कडेन वचून आयले फायनली. आनीक आतां आसा ओके जाला अशें मातशें. बट आसा अजून तकली बी जड जाता, थंडी आसा, खोकली मारत हें चालूच आसा. 3 दीस सारकें न्हिदोन काडलें. आनी एक्चुली कितें जाणा, आतां अशें करून थंडी बी जाली न्ही जाल्यार आमी न्ही रोखडीच डॉक्टरा कडेन धांवना. अशें आसता न्ही थोड्याचें, मातशी थंडी जाली बी चल डॉक्टरा कडेन या अशें म्हणून. सो हांव न्ही अशें करता की थंडी जोर बी येवपाक लागली 1-2 दीस न्ही घरा कडेन गांवठी वखद बी करता. जें कितें आमचें आसता न्ही बारीक सारीक गांवठी वखद, सो तें सगळें करून पळयता. इफ सपोज तेजेर जर थंडी निवळ येयली जाल्यार ओके, ना जाल्यार मागीर डॉक्टरा कडेन वचपाचें. आनी आतां हांव करता कसाय थंडेचो. थंडी जालें की ना, सो तो थंडेक मी कसाय करता. तो थंडेचो तो कसाय जो आसा पळय तो आतां शिजयतालें. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा बी शेअर करुया अशें म्हणलें की हांव कशें करता तें. एक्चुली आयज बी म्हजो शूट करपाचो कांयच प्लॅन नाशिल्लो सांगपा म्हटल्यार. सकाळच्यान शूट करूच ना. आतां पळय टायम न्ही 5:45 सुमार जाल्या. तर आतां न्ही तो कसाय शिजयतालें. तर म्हटलें चल तुमच्या वांगडा बी शेअर करुया, कित्याक की आतां हो व्हायरल फ्लू जो आसा पळय तो चालूच आसा. इफ सपोज तुमकां कोणाक जर खबर आसा बॅटर, मोस्टली सगळ्यांक खबर आसतलें की कसो करता तो. बट आमी कशी करता पळय न्हू तें म्हळ्यार तुमच्या वांगडा शेअर करा. इफ सपोज तुमकां बऱ्याक पडटा जाल्यार बरं न्ही अशें म्हणून. आनी हितून इफ सपोज तुमी कितें एड करता जाल्यार तुमी बी म्हाका सांगात. तर हांव कशें करता पळय तें तुमकां दाखयता. चड कांय खचबच अशें ना, थोडेशें सामान घालून न्ही म्हणजे जे डेली आमच्या किचनान आसता सामान पळय तेंच घालून हांव कसाय जो आसा पळय न्हू तो शिजयता. तें तुमकां दाखयता भितर वयतकीर. सो सगळें काडटालें हांव. तर काडटा याद जाली चल म्हणलें आयज इतले दीस जाले व्हिडिओ बी शूट करूं ना न्ही, व्हिडिओ बी शूट करया आनी तुमच्या वांगडा बीन म्हटलें हें शेअर करया अशें म्हणून. हेका हांवें गंजण हाडपा लायिल्लें. तूं अशी कोमरी हाडूं ना, कोमरे हे रे कणसां. भिजन येता कसली जालें पळय. यो गो भितर यो. तन्नी जाल्यार बस हाड. कणसात ना, केसर म्हणटा ते केसरां 2 तरी हाड ना हे. सो हे हांगासर तुळशीची पानां आनी गंजण आमगेर जाता. सो ताका लागून फ्रेश काडून घालपाक मेळटा. चायेक सुद्दां अशें ना की तुमी हे कसायाकूच घालून पिवपाक जाय अशें ना, चायेक बी घातल्यार जाता थंडीक. आनी थंडी जावना जाल्यार बसून बॅटर हें कणसां. तूं वचून येता तो म्हणल्यार हांव करून दवरता. सगळें बुड्डून हाडली.
सत्री घेवन वता रे. तर हे जे साहित्य आसा पळय न्हू, इन्ग्रेडियंट्स ते आमकां लागतले कसायच आसा पण तो करून घेवपाक. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांगासर हांवें घेतल्या गंजण आनी नेक्स्ट हांवें हांगासर घेतल्या तुळशीची केसरां आनी ह्यो तुळशीच्यो कोमऱ्यो थोड्योश्यो घेतल्या हांवें आनी ही तुळशीची केसरां. आनी नेक्स्ट हांवें हांगासर घेतला हो पालो. हो न्ही कसायाचो पालो जो बागायतदारान मेळटा. हांव न्ही हो गोवा बागायतदारांतल्यानूच हाडटा. तर हेची पॅकेटां मेळटा. हांवें सावड्ड्या बागायतदारांनी पळयलां, काणकोण बागायतदार किंवा मडगांव बागायतदारान सुद्दां पळयलां मेळटा. आनी हांगासर नेक्स्ट प्लेट जी आसा पळय न्हू, तर हांवें न्ही हांगासर घेतला गोडाचो पावडर जो हांव यूज करता पळय न्हू, तो 1 चमचो भर सुमार. किंवा न्ही हेच्या जाग्यार तुमी खडी साकर सुद्दां घातल्यार जाता, कांय प्रॉब्लम ना. नेक्स्ट हांगासर हे हांवें घेतला तिकयेचो कुडको, 2 कुडके करून घेतल्या हेज्या. हांगासर तिकी, हे इल्लेशे आले घेतला कुडके करून, तुमी जाय जाल्यार धडन बी घेतल्यार जाता. हांगासर 4 लवंगां घेतल्या, एक 7-8 मिरयाचे कण, 5 न्ही काळे किशमिश घेतल्या आनी ही हांगासर घेतल्या हांवें थोडीशी सुकी कोथमीर. आनी तेज्या भायर आमकां हांगा लागतलें तें म्हणल्यार उदक. तर हे न्ही सगळें आमी एका आयदनान घालून आतां शिजोवन घेवपाक जाय. तर ह्या आयदनान न्ही हांव एक 2 ग्लास सुमार न्ही उदक घालून घेता. तर हे न्ही हांवें हांगासर 2 ग्लास उदक घालून घेतला आयदनान. आनी हे जे बाकीचे कितें साहित्य आसा पळय न्हू, तें सगळें घालता हितून. एकदा न्ही मातशें धुवून मिक्स करून घेता. आनी आतां न्ही आमी हे मिडियम फ्लेमीचेर दवरून, गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती मिडियमाचेर दवरून न्ही एक 10 मिनटां सुमार शिजोवन घेवया. तर हे जे आमी जितले इन्ग्रेडियंट्स हितून भितर घातल्या पळय ते बरे शिजपाक जाय. सो हेकानी एक बरो असो खतखतो काडून न्ही हे सगळें आमकां शिजोवन घेवपाक जाय. तर हे न्ही अशेंच हांव दवरता, धापून बी कांय दवरपाचें ना. तर कसाय जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो शिजता, भितर शिजपाक दवरला. आनी करंट ना आमकां, जस्ट न्ही करंट गेला. तर म्हटलें भायर या अशें म्हणून. भायर तरी बसपाचें आसा, मच्छर भायर सुद्दां बसपाक दिना, इतलो बेजार हाडटा जाणा मच्छर. आतांच न्ही सांजचेच अशें म्हणून न्ही, पयलीं आमी अशें म्हणटाली न्ही सांज जालें की मच्छर बसपाकच दिना म्हणून. तर दिसाची बीन आतां तूं खंयच्याय टायमार भायर येयलें की ना मच्छर इरिटेट करत रावता. आनी भायर पळयात पावस पडत आसा, तुमकां दिसता काय खबर ना, पडत आसा पावस. आनी कितलो दीस जाले जाणा, कितले म्हणजे भरपूर दीस जाले पावस न्ही कंटिन्यू पडटा. लास्ट टायम पावस केन्ना स्टॉप जालो खबर सुद्दां ना. आतां न्ही खुबशे अशे यूट्यूबर्स आहा जे व्लॉगिंग करता न्ही, डेली हांव पळयता, अशें म्हणटा न्ही काल भरपूर पावस पडलेलो, आयज मातसो कमी जाला, आयज सकाळच्यान पावस ना आतांच पडला अशें म्हणटा. बट आमच्या हांगासर पावस केन्ना स्टॉप जालो खबर बी ना. पडत आसा पावस, म्हळ्यार कितें खबर, मोठो असो पावस पडटा, मागीर न्ही मदींच बारीक पडटा, परत मागीर मोठो येता, मागीर परत बारीक पडपाक लागता. स्टॉप असो जायना पावस, बारीक कंटिन्यू चालूच आसा पावस. आनीक वत तर नाच, पयलेंच ना कितले म्हयनो मायज जालो दिसता वत पयल्यार. भरपूर पावस पडला. अशें म्हणना की शी कितलो पावस पडला काय म्हणून. ओके, पावसा दिसांनी पावस पडलोच ना न्ही, बट पावस अंदू भरपूर पडला. आनी आमच्या ह्या सायडीच्यान बी, आमच्या ह्या सायडीच्यान म्हटल्यार अंकोला त्या सायडीच्यान बी इतली उदक बिदक भरलेलें. बी ते सायडीच्या इतले अर्गा बिर्गा सायडीच्यान भरपूर उदक भरलेलें, लोकांले घरां बिरां सगळीं बुडली, स्लॅब बसून दिसना. खंय तरी एक गांवाचें नांव याद जायना, मागीर इफ सपोज याद जालें न्ही हांगा खंय तरी मेन्शन करता हांव त्या गांवाचें नांव. इतलें उदक भरलेलें जाणा, लोकांलो स्लॅब सुद्दां दिसनाशिल्लो, इतलें उदक भरलेलें. फूल स्लॅब धरून जो ग्रावंड फ्लोर आसता पळय तो सगळो उदकाच्या अंडर आशिल्लो, इतले लोकांले. आनी इतले म्हटल्यार ती जी नवी हायवे बी जाल्या पळय न्हू अंकोला वता आसतना, ती नवी कारवार मेंगलोर हायवे कितें म्हणटा ती काय NH 66 आय थिंक, ती हायवे बी जी आसा पळय न्हू थंय लँडस्लायडींग बी जाली, इतल्यो गाडयो बिडयो चिड्डल्या खबर आसा. भरपूर लुकसाणी जाल्या हे सायडीच्यान. इवन गोंयाक सुद्दां भरपूर कडेन पावस पडलो. हेजे फ्रेंड आले थंय, तो हेणे फ्रेंडाक आपल्या फोन केल्लो पण तेन्ना तो सांगतालो फर्स्ट टायम खंय अशें जालें, इतलो पावस पडलो, इतलें उदक भरला खंय तेंच्या घरा भितर बी उदक खंय फर्स्ट टायम इतले वर्सां भितर, तो सांगतालो. एक दीस म्हळ्यार रातचें खंय उदक चडलें आनी 3 दीस लागले खंय तेंकां टोटल सगळें निवळ करपाक. आनी तो सांगतालो आतां रातचें न्हिदूच पडना म्हणून, टेन्शनान उदक चडलां. दिसाचें कांय प्रॉब्लम ना, म्हळ्यार अशें इतलें टेन्शन आसना न्ही, रातचें उदक बिदक अशें भरप म्हळ्यार चड टेन्शन जाता. तो सांगतालो रातभर न्हिदूच पडना म्हणून.
सो माप बी सांगताली आमच्या फाटल्यान न्हंय जी तुमकां दाखयल्ली पळय थंय बीन उदक भरपूर वयर चडला खाली. म्हळ्यार आमचो जो दुरीग आसा पळय न्हू कंपाऊंड ताका लागुना अजून. दुरीग अशें म्हणना ताका फाटली जी वॉल आसा पळय न्हू ताका अजून लागुना बट वयर चडला हा उदक. पळोवया केन्ना पावस थांबता तो. असो पडत रावतलो आनी मागीर एकदम गायबच जातलो. पण भरपूर पावस पडलो आनी पावसान दाखोवन बी दिलें की पावस पडलो म्हणून भरपूर अशें. भरपूर लुकसाणी ह्या खेपी. तर आमच्या हांगासर बीन उदक भरलेलें त्या सायडीच्यान बट जेन्ना पळय शूट करपाचें आशिल्लें पळय न्हू थंय आमच्या हांगा सकयल बी रस्त्यार उदक भरता सगळें. म्हळ्यार दोनी सायडीच्यान शेत न्ही तें पालकी बी वनाक वता पळय थंय बी उदक भरलेलें पळय तेन्ना हांव बरें ना जावन पडलें शूट करपाक वचूच ना सकयल. आनी मेन प्रॉब्लम म्हणटा तो पावसाक हो स्टँड. आनी कितले दीस जाले बाबडा खालीच जायना. वयल्यान स्टँडार कपडे घालून बीन थोडे कपडे न्हू एवरी अल्टरनेट डे हांव कपड्याचें मशीन लायता पूण खंय एक पावटी जें मशीन लागता तें सुकपाक 5-6 दीस लागता. फॅना वाऱ्याक घालता रातचें कितें करता कपडेच सुकना. कपड्यांचोच मेन म्हणल्यार प्रॉब्लम. सो तर पळयता कसाय शिजलो आसतलो म्हाजो. चल या पळोवया आमी. भितर काळोख सगळो दाखयता तुमकां. हो पळयात हांगासर कसाय जो आसा पळय तो म्हाजो शिजपाक लागला. एक 3-4 मिनटां सुमार शिजयता आनी मिडियमाचेर गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय ती आसा म्हाजी. सो आनी 3-4 मिनटां शिजयता. तर हे पळयात हांगासर कसाय जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो शिजून रेडी जाल्लो आसा. तर आतां न्ही हो हांव सर्व करून घेता ग्लासाक. आनीक हो न्ही हांवें 2 ग्लास दवरलेले उदक जें आसा पळय न्हू तें शिजपाक. बट आमकां आतां एक्झॅक्टली 2 ग्लास मेळपाना कित्याक हें शिजोवन हाडटा न्ही ताका लागून. तर जितलें आसा पळय न्हू तें हांव दोगांयकूय वांटून घेता आनी हो न्ही आतां आमी पिवन घेतली. तर चला पयलीं न्ही आमी ग्लासान घालून घेवया. तर हो पळयात हांगासर आमचो थंडेचो कसाय जो आसा पळय न्हू तो रेडी आसा. पळोवपाक खुटी च्या अशी दिसता न्ही ब्लॅक टी अशी. थंडेक न्ही सामको एकदम बरो कसाय जो आसा तो. म्हागेले मोस्टली न्ही थंडेक वखद हेच कसाय. हेका थंडी जावं म्हाका थंडी जावं हांव मोस्टली न्ही कसायच करून घेता. इतले वेळ हांव एकटें आशिल्लें न्ही हेजो आवाज नाशिल्लो आनी आतां तो येतकीर पळय कशें रडोन दाखयता. उदक तो वयता तेन्ना येयल्लें तें म्याव म्याव करून आनी आतां मागीर तो गेलो न्ही आवाज नाशिल्लो. हांवें उलो दिलो म्हळ्यार हांवें आवाज दिलो यो गो यो गो म्हणल्यार बी येवना. आनी आतां तेगे गाडी आवाज आयकना परत कारीपणां येवन म्याव म्याव करता. दिसभर कारीपणाकाच दिसता. म्हळ्यार हो बाजारांतल्यान नुस्तें बी हाडटा न्ही कितें घेवन येता न्ही ताका लागून ताका म्याव म्याव करता. खंय गेलो रे तें? यो 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 म्हणल्यार व्हडलें नेट मारता. हो भिजता फक्त. कितें गो तें कशें भिजता पळय. बस गो तेजे बस पांय पुसण्याचे बस बस. शेपडी पळय कितली ओली ती. तू बाजारांतल्यान घेवन येयलो म्हणून जाण दिसता. जालें आतां वयतली पळय. शेपडीच कितली भिजली पळय. ती खंय गो ती खंय गो. आलू प्याज टमाटर खंय गो. सो कसाय जो आसा पळय न्हू तो पिवन जालो आमचो. बरी जाल्ली कसाय. वेगळे वेगळे फ्लेवर्स मेळटाले कसाय. ट्राय करात. कसलो रिव्यू दिलो म्हाका खबर ना बट ना बरी खरें बरी जाल्ली. बरें म्हणल्यार कितें वखद न्ही तें. बट वखद अशें लागनाशिल्लें. ना वखद अशें लागना कित्याक तें जे आमी कितें घालता पळय न्हू ते डेली युजाचेच न्ही आमच्या आमी किचनान ते वापरतात जेवणाक. सो ताका लागून आनी गोड आशिल्लें मेन म्हटल्यार ताका लागून वेगळे वेगळे फ्लेवर येयल्लो.
सो आनीक पेशंट एक्चुअली कितें जाता ना, जेन्ना हो बरें ना आनी कोणी बरें ना जाल्यार हांव कितें करून दिवपाक शकता. जेन्ना हांव बरें ना पळय तेन्ना जिवाक त्रास जाले की ना कितें करूं आनी कितें सोडूं म्हणून कळना, बेजार येता. सो आनी हेका जर सांगलें न्ही कसाय कर म्हणून, हे जे तुमकां आतां एक 8-10 सुमार इन्ग्रेडियंट दाखयल्या पयलीं घालपाक, तितून भितर 4 घालतलो आनी बाकीचे सोडटलो. हांवें करून दिल्ली पयर कसाय च्या करून दिली. हांवें कितें जालें म्हाका इल्ली बरी च्या करून दिली, म्हणजे ताळ बी कितें जाता आनी नोज जे आसा पळय म्हणजे ते अशें हे बंद जाल्ले, ब्रिदिंगाक त्रास जातालो. सो हांवें म्हटलें म्हाका इल्ली च्या करून दिले म्हणून. कितें जालें गंजण, आलें आनी तुळशी पानां बी घालून केली आमकां दोगांयकय 2 आसा, ही 2 कप भर च्या केल्या. पण घातलं कितें 1 कपाक जितले जाय पळय तितले ते लागलेच ना. आनी हांवें दिसा म्हणटा म्हाका आल्याचीच च्या जाय म्हणून. जाल्यार 2-3 दीस हांवें म्हाका करून दिली आल्याची च्या 2 टायम. आल्याचो फ्लेवरच मेळनाशिल्लो. वयल्यान कितें म्हणटा ना, हांवें कितें म्हणलें खिसून घालपाक जाय आलें आनी नाजाल्यार धोडान घालपाक जाय म्हणून. हो कितें करतालो आल्याचो कुडको काडटालो आनी घालतालो आनी 2-3 घालतालो. एक्स्ट्रा शिजोवप ना, जितले च्या पडल्या वांगडा बॉयल जाता तितलेच आनी इल्लेशें घातलें ताजो फ्लेवरच मेळनाशिल्लो. बट दितालो करून बरें ना तेन्ना. तसं बरेंच तूं आनी बरें न्ही म्हणल्यार मागीर म्हाका बरें ना तेन्ना कांय पडपा ना. तर कितले दीस जाले पावस बी पडटा आनी बरें बी ना. सो व्हिडिओ शूट बी करप ना. आयज खूब दिसांनी शूट केला. एक्चुअली आयज शूट करपाचो कांयच म्हजो प्लॅन नाशिल्लो. जर प्लॅन आशिल्लो न्ही जाल्यार हांव सकाळ फुडें शूट करता आशिल्लें. 5:45 सुमार आयज हांवें व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केलो. सो हेजे वयल्यान तुमी चिंतपाक शकता की म्हाजो आयज कांयच प्लॅन नाशिल्लो म्हणून. सो एक कसाय करतालें. सो तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हटलें. आनी अशें ना की बरें ना जाल्यारूच हो पिवपाक जाय अशें ना. इफ सपोज थंडेच्या दिसांनी बी सांजची जी च्या आसता पळय ती तुमी स्कीप करून तेजे वाटेन हें पिवपाक शकता. कांय अशें हें ना तेजें डिसएडवांटेज असो ना न्ही. सो आनी एक सेकंड अपडेट म्हटल्यार एक्चुअली खूब दीस जाले म्हाका तो तुमकां सेकंड अपडेट दिवपाचो आशिल्लो. तो म्हटल्यार गरम मसाला जो आसा पळय खूब जाण सांगता की तुमकां जाय म्हाका जाय अशें म्हणून अशें ऑर्डर दिता अशें म्हणना, तुमी सांगता की तुमकां जाय अशें म्हणून. सो मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा, जितलो गरम मसालो बांद केल्लो पळय न्ही सो तो न्ही सद्याक तरी सोंपला. आनी सेकंड थिंग सोंपलो म्हणटा एक 1/2 kg सुमार तेजे कडेन आसतलो. आनी तेच्या भायर न्ही आतां ह्या दिसांनी खूब पावस पडटा आनी पावसाक तो गरम मसालो जो आसा पळय तो करून कांयच उपयोग ना. कित्याक की एक्चुअली मिरसांग्यो बी ज्यो आसा पळय त्यो सुकोवन दवरलेल्यो आहा, पण सद्याक त्यो आतां कितें आसा मसालो करता जाल्यार मातशें परत वताक बी गरम करून हें करूं जाय आनी तो मसालो भाजपाक जाय. आनी गिरण जी आसा पळय जे गिन्नीर आमी काडून हाडटा, आमी दवळून हाडनात, आमी काडून हाडटा. सो ती जी काडटा पळय न्हू तिजो असो पावस बी पडलो न्ही ती काडना. आतां पयलीं जेन्ना श्रावण म्हयनो चालू जातलो पळय तेन्ना ती ओपन करतली आपलें जें काणन आसता पळय न्हू तें. सो तेन्ना मागीर माज आसा पळय तो मसालो करून हाडटली. खूब जाणांनी म्हाका मॅसेज केल्ले, कमेंट केले. सो थंय हांवें तांकां सांगलें. बट कित्याक कमेंट आनी मॅसेजी थ्रू इतले म्हटल्यार क्लियर कन्वर्सेशन जायना न्ही, ताका लागून म्हटलें सो हांगासर तुमकां एक अपडेट दिवया म्हणून की मसालो जो आसा पळय न्हू तो मात श्रावण म्हयनो आतां स्टार्ट जातलो पळय तेन्ना करतले. सामान बी तेणें सगळें हाडून दवरलां, फक्त न्ही मातसो पावस कमी जावपाक जाय, मोव पडटा न्ही तें मागीर सगळें सामान, ताका लागून तुमकां मेळटलो मसालो. खूब जाणांनी म्हाका ऑर्डर दिल्या, म्हळ्यार पयलींच सांगून दवरला की म्हाका 1 किलो जाय, कोणें अर्द किलो सांगला. सो त्या अंदाजान म्हाका हांवें सांगलां की कर असो म्हणून. जितली बी आतां म्हटल्यार जितले जाणांनी सांगला पळय ती जितली क्वॉन्टिटी आसा पळय ताका 1 किलो भर सुमार चड कर म्हणला. तिका चड एक्स्ट्रा बी करून उपयोग ना न्ही रे, वास वयता. हय मागीर वास वयता. जाय जाल्यार परत करपाक मेळटा. बेश्टोच ना बाबा म्हाजो सोंपतलो म्हणून इतलोसो स्टॉकान करून दवरलो आनी 1 म्हयनोभर तो घरा दवरून मागीर तुमकां दिवन बी कांय उपयोग ना न्ही. ताका लागून म्हाका कितें म्हणटा करता तो जितलो जाय बीन ताजो 1 किलो भर एक्स्ट्रा करया, चड नाका. मागीर जाय जाल्यार परत करून दिवपाक मेळटा. लोकांक सारको दिवूं जाय दिता तो आनी बरो फ्रेश बी दिवूं जाय न्ही अशें म्हणून. मागीर वास बी वचून उपयोग ना. आतां तो कितें आतां गरमेच्या दिसांनी बी कोता येतात, पावसाच्या दिसांनी बी चड दीस दवरून कोता येना न्ही केल्लो बी. ताका लागून जेन्ना पळय मसालो रेडी जातलो पळय न्हू तेन्ना तुमकां हांव म्हाज्या व्हिडिओ थ्रूच सांगता. सो होच एक अपडेट आशिल्लो तुमकां दिवपाक. आनी म्हाजी तकली आतां उलोवन चड जड जाली अशी. फुलां बिलां मेळटली तकली आनी जड जाता म्हाजी. सो चलात तर हेजेच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगा सेंड कर. चलात तर मेळया फाल्यां आनी एक नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.